प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 15वा विसवोर वोड 1 ते 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन वसूलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताजेशी येतालीं. आनी फारिझेव तशे दोन शास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदें 100 मेंढरे आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलो एक मेंढरो सांडलो म्हणया. न्हंयान न्हू ओरण्यांत सोडून सांडला तो मेळो सोड ताका सोदूंक वचून आसतना तो रावत गाय. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजो सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार ताच्या पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत मन बदलपाचे आपणाक गरज ना म्हूण चिंतलेली 99 प्रमाणीक मनशां आसतात तर हांच्या पासत स्वर्गार येदो संतोष ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. सांडलोलो नाणो वो रुपयाचे 10 नाणे आसलेली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात. तांतलो एक सांडत जाल्यार कोण ती पेटोवन घराक सारून मारून तो नाणो मेळो सोर मिनोतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय. आनी मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजान्नीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष बरीत जातले. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पयली वोड आनी 10वी वोड परतून वाचुया. दोन वसूलदार आनी सगळे तरेचे पातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताजेशी येताले. आनी फारिझेव तशेंच दोन शास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यां बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. 10वी वोड वाचता. तेच परी हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष बरीत जातले. प्रितीच्या बाबणीनो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना दोन वसूलदार पातकी जे खरेपणी लोकांनी तांकां पयस दवरलेले, पातकी म्हणून सोडलेले, तांकां पयस दवरले कित्याक ते आतां एके भाशेन सोबे माजार ते लोक पातकी म्हणटाले. आनी हे लोक आतां जेजू फाटल्यान वेताले, ते जेजू फाटल्यान धांवताले. आनी भाव भयणीनो, दोन शास्त्री आनी फारिझेव जे धर्माचे लिडर आसले ते ह्या लोकांक ह्या पातक्यांक पयस दवरताले. पूण हो लोक आतां जेजू फाटल्यान लागतालो आनी ताजें उतर आयकतालो. आनी ताचें उतर आयकोन पातकांचे बोगसणे मागून देवाक आपलें मन बदलतालो आनी खरेपणी आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतालो. पूण फारिझेव आनी दोन शास्त्री कितें करताले, ते सजमताले की आपूण धन करता म्हणून, ते सगळे कायद्या प्रमाणे चलताले म्हणून, 3 पाडी मागणे करताले म्हणून, आपूण उपास करता म्हणून, ते देवाचें उतर जाणें आहलें म्हणून, ते दुबळ्यांक दुडू दिताले म्हणून ते सजमताले की तांचें तारण जालां ते खरें एक भाग्योन जिवीत जियेताले म्हणून ते अशें सजमताले. आनी भाव भयणीनो,
आयज जेजू तांकां सांगता की जें तुमी भायल्यान कोत्तात, हें सगळे बायलो दोबाजो कोत्तात, हें जें तुमी धर्माचें काम कोत्तात, पूण तुमचो संबंद सारको ना, तुमी खरेपणी देवाच्या राज्यांत भितर सरचे नात. पूण जो पातकी आसा तो आपलें मन बदलीत जाल्यार ते खरेपणी देवाच्या राज्यांत भितर सोदतले. आनी जेजू आयज 10 वडीन म्हणटा तेच परी हांव तुमकां सांगता म्हणटा, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोश भरीत जातले, देव संतोश भरीत जातलो. कित्याक वो लोक जो पातकी आसलो, वो लोक जो संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतालो, वो लोक धर्मान बुडलोलो, वो लोक फकत जे सगलो लोक कोत्ता पूण संबंद देवाशी धरिना, हें सगळें सोडून आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात आनी मन बदलतात. ह्या लोकांक पळोवन देवाचे दूत संतोश भरीत जातात, जेजू संतोश भरीत जाता, सर्गीचो बाप आनी पवित्र आत्मा संतोश भरीत जाता. कित्याक भाव भयणीनो, हे लोक जे दुसऱ्या वाटेर आसले आतां ते परतून येयल्यात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात. देवाचें उतर आपल्या काळजान सांबाळून तें उतर पाळटात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी फारिझीव आनी धर्मशास्त्रा भाशेन जावचे सुवातेक आमी दुसऱ्यांक येवकार दिवया. कोणूय जावं, पातकी जावं जो कोण आजून पासून भावार्थी जावंक ना, तांकां आमी देख दिवया, तांकां आमी आमची घोवायकी दिवया. आमचें जिवीत तांकां देवाचें उतर जावनी. कित्याक खूब लोक देवाचें उतर आयकोचो ना, पूण आमकां पळोवन तीं आतां देवाच्या राज्यांत भितर सोदतलीं. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकून तें उतर पाडून आमच्या उतरांनी, आमच्या कन्यांनी आमी ह्या संवसाराक दाखोवया की आमी भावार्थी म्हणून, आनी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.